मीडियन स्पेक्युलेशन्स किंवा पत्रकारांनी विविध स्टेटमेंट जे आयल्या ते म्हज्या स्टेटमेंटाचो अर्थाचो अनर्थ करून आयिल्लो आसा. म्हणजे म्हाजे विशयी सामकी जर कोणाक जर एलर्जी आसा जाल्यार ताका हांव आनी कितें करतलो. की जे खातीर आमी नेमलेले आसा तेजे खातीर काम करप. आम्ही किती करतात, कोणाला तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आणि श्रमशक्ती भवनाच्या सकल त्यांच्याकडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक ही आमचें सगळें काम जाल्लें आहा. बरेचशे जाणांक खबर ना, आमकां ऑफिसान येयनासतना आमकां कांय कळना म्हणून. म्हजी खास करून ह्या खात्याक गोंयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो. गोंयचे मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलें म्हणटकीर ते मुखार वचप जावप आसता. आज त्या खात्याची मुखेल्याची जबाबदारी असता. सर, ज्यो काही गोष्टी तुम्ही म्हाका सूचना केली असतात ते आज जायना, तू अमक्या कापून हाड, तू तमक्या कापून हाड, ही त्या गोंयचे मुख्यमंत्री किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांबाळता ही ताका सांगपाची गरज असता. कितले फावटी सांगला. जे मीडियन स्पेक्युलेशन्स किंवा पत्रकारांनी विविध स्टेटमेंट जे आयल्या ते म्हज्या स्टेटमेंटाचो अर्थाचो अनर्थ करून आयिल्लो आसा. हांवें त्या स्टेटमेंटान खंयच म्हणलें ना की गोंयचे मुख्यमंत्र्यान करप्शन केल्लें आसा. खंयच ना. हांव इतलेंच म्हणटा, गोंयचो मुख्यमंत्री म्हजो जवळचो मित्र जावन आसा. आज गेली 5 वर्सां हांव ताजे बरोबर काम करतां. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळिल्लो आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हांवें 26 ज्यो एक्चुअली 26 सांगपाची सुद्दां गरज ना, म्हजें मत हांवें व्यक्त केल्लें आसा. हांव उलयलेलो आसा म्हज्या ट्रायबल भवनाच्या आनी एकंदरीत डिपार्टमेंटाच्या सिस्टमाचेर हांव उलयलेलो आसा. जर गोविंद गावडेच्याच विशयी जर बरेचशे जाणांक जर पत्रकारांक जर एलर्जी जर आसा जाल्यार ताका हांव कांय करपाक शकना. पूण हांव इतलेंच म्हणटलो, परत एकदां म्हणटलो, जे पत्रकारांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर हांवें आरोप केल्ले आसा, हें जें कितें म्हणिल्लें आसा तें अत्यंत चुकीचें आसा. स्टेटमेंट केलं की इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट त्या स्टेटमेंटाचेर हांव कांय उलोवपाक शकना. कारण आज हांव सीएमाक मेळिल्लो आसा. त्या सीएमाक कसो तांणीन खंयच्या एंगलाच्यान स्टेटमेंट केलो आसा तो म्हाका कांय खबर ना. गोविंदाकडे कितें उलोवप जालें त्या विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा कितें तें गोविंदाकूच विचारा. तो आपणाक मेळोन गेलो. किती मिसकम्युनिकेशन झालं काय तर मरे. त्यांच्यानी सांगलं की मीडियान स्पेक्युलेशन केलं करून म्हणलं, पण तुमच्या उलोवप जाल्यार कितें म्हणलं. अरे तेकाच विचारा. प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक म्हणटा ताणें केंद्रीय नेत्यांच्या कानार हे विशीं घाला. शुक्रारा दामू खंय गोविंदाची बाजू आयकून घेतलो. ताच्या उपरांत योग्य ती कारवाय जातली म्हूण दामून सांगला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.